नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबरी नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुरगांव बंदराच्या हद्दीत बुडली बार्ज दुर्घटणे वेळार बार्जीर आशिल्ले 8 ते 10 खलाशी। सगळ्यांक वांटोवपाक आयले यश। दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजा कडेन लोखणाच्यो प्लेटी घेवन वता आसतना पोरण्या बार्जीच्या अवशेशांक आदळ्ळी बार्ज। गोंयांत आतां मेरेन 99.6 इंच पावसाची नोंद। धारबांदोड्या, वाळपय आनी सांग्यार पावसान हुपलो शेकडो। फुडले 2 दीस झडटलो उटंगराचो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। मुंबय गोंय महामार्गाचेर व्हड प्रमाणात पडल्यात फोंडकुलां। मुंबय गोंय प्रवास करप्यांक सोंसचे पडटात त्रास। महामार्गाच्या अवतिकायाचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल। रस्त्याच्या अवतिकायाचेर लोकप्रियोज। दक्षिण गोंयाक जोडपी बोरयेच्या पुलाक 39 वर्सां जातली पुराय। पुलाची स्थिती सामकीच धोकादायक। दर दिसा जाता येरादारीची कोंडी। वायट घडणूक घडचे पयलीं सरकारान बांदचो नवो पूल, वाहन चालकांची मागणी। चवथीच्या आदले दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जाली हरतालिका पुजन। धार्मीक विधी सयत 125 बायलांनी हरतालिका पुजन मनयले उमेदीन। गणपती व्हरपाक जाली सुरवात। सगळी कडेन फाकला उमेदीचे ल्हार। आणि आता खबरो विस्तारात। मुरगांव बंदराच्या हद्दीत एक बार्ज बुडली। दुर्घटनेच्या वेळार बार्जीर 8 ते 10 जाणां उपस्थित आशिल्ले। सगळ्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही बार्ज दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजा कडेन लोखणाच्यो प्लेटी घेवन वताली। दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजा कडेन वता आसतना ह्या आदी बुडिल्ल्या एका पोरण्या जहाजाच्या अवशेशांक ती आदळ्ळी आनी हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। मुरगांव बंदराच्या हद्दीत एक बार्ज बुडली। दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजाकडेन वतना ह्या नादी बुडिल्ल्या बोटीच्या पोरण्या अवशेशांक ती आदळ्ळी खंय। बोटीच्या पोरण्या अवशेशांक आदळिल्ल्यान बार्जीच्या सकयल्ल्या भागाक चीर पडून उदक भितर सरले। बार्ज बुडटाली तेन्ना बार्जीचेर 8 ते 10 खलाशी आशिल्ले। सगळ्यांक वांटोवपाक यश आयले। फ्लोटिंग क्रेनीच्या माध्यमांतल्यान बार्ज उदकांतल्यान भायर काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण ती बुडिल्ल्या बोटीच्या अवशेशांक आडखून उरली। नेटान व्हांवपी वारो आनी उफेत्या ल्हारांक लागून बार्ज भायर काडपाक मेळ्ळी ना। ती भायर काडपाक आनीक कांय दीस लागतले। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 2 बोटी हे सुवातेर बुडिल्ल्यो। तातूंतल्या एका बोटीचे अवशेश भायर काडले, पूण दुसऱ्या बोटीचे अवशेश अजूनय काडूंक ना। ह्याच बोटीचे अवशेश अजूनय उदकान आसात आनी ताकाच आदळून ही बार्ज बुडिल्ल्याचे आयकपाक येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। राज्यात 1 जून ते 26 ऑगस्ट मेरेन 99.26 इंच पावसाची नोंद जाल्या। आता पावस आपलो शेकडो हुपपाच्या वाटेर आसा। धारबांदोड्या, वाळपय आनी सांग्या ह्या केंद्राचेर पावसान शेकडो हुपलो। फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो देखून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। राज्यात 1 जून ते 26 ऑगस्ट मेरेन 99.6 इंच पावसाची नोंद जाल्या। लागीं आता पावस शेकडो हुपपाच्या वाटेर आसा। सगळ्यांत चड पावस धारबांदोडा, वाळपय आनी सांग्यार पडला। फुडले 2 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला। 1 जून ते 26 ऑगस्ट मेरेन पावसाची जाल्ली नोंद। म्हापसा 84.60, पेडण्यां 95.55, पणजे 82.18, पोन्नेगोय 93.85, सांखळे 101.6, वाळपय 129.60, फोंडे 105.70, काणकोण 95.38, दाबोळे 71.55, मडगांव 82.94, मुरगांव 68.63, केप्यां 121.9, सांग्या 129.23 आणि धारबांदोडा 132.72 पावसाची नोंद जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मुंबय गोंय महामार्गाचेर व्हड प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात। फाटली कांय वर्सां जाली ह्या रस्त्याची वायट स्थिती जाल्या।
ह्या महामार्गावयल्यान गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्या गाडयांची येरादारी सुरू आसता, मात रस्त्याच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान पावसांत रस्त्याची स्थिती आनीक वायट जालेली आसा. दक्षिण गोंयाक जोडपी बोरयेच्या पुलाची अवतिकाय जाल्या. 27 ऑगस्टाक ह्या पुलाक 39 वर्सां पुराय जातली. मात ह्या पुलाचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. तशेंच येरादारीच्या कोंडीक लागून लोक बरेच बेजारल्यात. देखून वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान नवो पूल बांदचो म्हणून वाहन चालक मागणी करपाक लागल्या. दक्षिण गोंयच्या फोंड्या आनी साश्टी म्हालाक जोडपी बोरयेच्या पुलाक 27 ऑगस्टाक 39 वर्सां पुराय जाता. बोरी पुलावेल्यान दर दिसा हजारांनी गाडयांची येरादारी सुरू आसता. मात ह्या म्हत्वाच्या पुलाची स्थिती सामकी वायट जाल्ली दिश्टी पडटा. पुलार फोंडकुलां पडल्यात. हाका लागून येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाल्ल्याचे वाहन चालक सांगतात. वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान समांतर पूल बांदचो म्हूण वाहन चालक मागणी करतात. फाटले कांय दीस जाले बोरये पुलाच्या दोनाय वटेन येरादारी कोयणी व्हडा प्रमाणांत जाता. गाडयांच्यो लायनी लागतात. ताका लागून लोक वेळार कामाक पावनात. देखून लोकांची सोय जावची म्हूण नवो पूल उबारपाची गरज आशिल्ल्याचें लोकांचें म्हणणें. बोरये पुलाची परिस्थिती आसा ती बिकट आसा. कारण कशें आसा, आमी रेग्युलर त्या ब्रिजा वयल्यान ट्रॅवल करता. सो ट्रॅवल करता आसतना आमकां एवरी टायम जो आसा तो प्रॉब्लम जाता. कित्याक तुमी पळोवपाक शकता की थंय जे मोठे खड्डे पडलेले आसा, रिपेर वर्क करता पूण ते पूर्ण कंप्लीट जायना, प्रॉपर कंप्लीट जायना ते. कित्याक जाता, खूब पावस पडले म्हणटकीर ते खड्डे परत ओपन जाता आनी लोकांक हे जे डेली ट्रॅवल करता ते ब्रिजा वयल्यान तांकां त्रास जाता. इवन ते ब्रिजाचें काम करता आसतना कितलोच टायम आमी ब्लॉका उरता. सो एक सायडीच्यान काम चालू उरता आनी लोक हांगा अर्द वर सुमार ते ब्लॉका उरता. ट्राफीक पुलीस येयल्याक सुद्दां ते प्रॉपर मॅनेज जायना, कित्याक कोण कामाक वयतले जाल्यार तांकां त्रास जाता. सो हे कंटिन्यू असो लोकांक म्हणटा प्रॉब्लम जावपा जायना. तो एक तर सरकारान तेजेर पूर्ण रितीन जे आसा ते म्हणटा कंप्लीट ते काम करून घेवचें. आतां म्हाजी म्हायती प्रमाणे 27 ऑगस्टाक 39 इयर्स जे आसा ते पुलाक कंप्लीट जाता. सो ऑलमोस्ट 40 इयर्स जे आसा ते सुरवात जातले. सो हें कशें आसा की गोवोरमेंटान हेजेर बेगिना बेगीन दखल घेवची आनी तो पुलाचो म्हणटा एक प्रॉपर रितीन म्हणटा तसो तेजे रिपेर वर्क जे आसा ते कंप्लीट करचें. नवीन पुलाची अत्यंत गरज आसा. कित्याक आमी पळयता की म्हयन्यान तेजे रिपेर वर्क जाता. अशें जावपाक जायना की एकदां रिपेर वर्क जालें जाल्यार तें एटलिस्ट 6 म्हयने तरी उरपाक जाय. हांगा तशें जायना. गेले म्हयनोभर पयलीं तें रिपेर वर्क केल्लें आनी आतां परत तेजें रिपेर वर्क स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता की त्यो रॉड जे आसा ते सुद्दां दिसपाक लागलेले आसा. सो तें कंडिशन खंय तरी त्या पुलाचें आसा तें प्रॉपर ना. सो बेगीन हेजेर सरकारान दखल घेवन तें रिपेर वर्क प्रॉपर करचें. फोंडा आनी साश्टी तालुक्यांत जोडपी हो बोरयेचो पूल 27 ऑगस्टाक आपली 39 वर्सां पूर्ण करता. 27 ऑगस्ट 1986 ह्या वर्साक त्या वेळेचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या हस्ते ह्या पुलाचें उद्घाटन केल्लें. आज ह्या पुलाचेर हजारांनी दिसाक गाडयो यो वच करतात. ताका लागून सकाळचे आनी सांजचे हांगा दोनूय सायडीन ट्रॅफीक जाम जाता. ताका लागून वेळार कामार पावपाच्यो लोकांच्यो ज्यो संदी आसा त्यो टायमार पावना कारणान हांगा खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. त्याच बरोबर ह्या पुलार खड्डे पडलेले आशिल्ले कारणान लोकांची गैरसोय जाता. टायर पंक्चर जावपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. कारण हांगा ज्या खड्ड्यांतल्यान जे रॉड भायर सरलेले आसा ते टायराक तोपोवन हांगा टायर पंक्चर जावपाचें बी प्रमाण वाडलेलें आसा. सो सरकारान हांगा बेगीच्या बेगीन हांगा एक समांतर पूल बांदचो अशी मागणी स्थानीक लोक तशेंच हांगसरल्यान जे यो वच करपी आसात ते लोक करीत आसात. सरकारान हेची दखल बेगीच्या बेगीन घेवची आनी हांगा एक समांतर पूल बांदून ह्या पुलाचो तो ताण आसा तो कमी करचो अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा.
बोरयेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. पुराय गोंयांत मंगळारा हरतालिका पुजन धार्मीक विधी सयत उत्साहात जाले. बुधवारा चवथ जाल्यार आदल्या दिसा मंगळारा तयेचो दीस देखून गोंयभर घराघरांनी तय पुजन तशेंच हरतालिकेचे मुर्ती पुजनूय जाले. ह्या दिसाचें खाशेलपण म्हळ्यार महादेव गौरीची पुजा. ह्या दिसा घरांतली सवाशीण बायलां घोवाच्या दीर्घ आयुश्य आनी बऱ्या भाग्या खातीर उपास करतात. आज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत हरतालिका पुजन उमेदीन मनयले. पळोवयात तय आनी हरतालिकाची कांय खिणेचित्रां. वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदरमध्ये मातृगणांगे जयवनिचे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् कलशे गंगा तीर्थान्यावाहयामि कलशाय नमः गन्धपुष्पं समर्पयामि. पाणी प्रोक्षण करा. पाद्यं ग्रहां निवेशनमग्रेम समर्दो भक्त्या समर्पितं देवना पाद्यं समर्पयामि. देवाय परमात्मने गायनान्यदिया गौरा दीपो ज्योति नमोस्ते उमा महेश्वराय परम संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेतं नमामि. हे व्रत भाद्रपद महिन्यातील पहिल्या तृतीयेला करतात. ते सुहासिनी करतात. हे व्रत पार्वतीनं केलं होतं. एकदा शंकर पार्वती बसले होते तेव्हा पार्वतीनं शंकराला विचारलं की सगळ्या व्रतात खूप पुण्य आणि अगदी थोडके श्रम असं कुठलं व्रत आहे आणि मी आपल्याला कुठल्या व्रतामुळे तुम्ही मला कुठल्या व्रतामुळे प्राप्त झाला हे थोडं सांगा. मग त्याने हरताळकीचं व्रत सांगितलं. हे हरताळकीचं व्रत करताना एक चौरंग मांडावा. चौरंगाभोवती सुशोभित अशी रांगोळी घालावी. कर्दळीचं त्याच्यासाठी मखर करावं. मखर आता फक्त सुशोभितसाठी करतात असं आम्ही म्हणतो, पण खरं त्याचं महत्व आहे की हे व्रत कुठल्या तरी औदुंबरच्या झाडाखाली वगैरे असे करायचे आणि देवीला सावळी व्हावी म्हणून ह्या कर्दळी लावायच्या असतात. पण आता ते सुशोभीकरणात मोडत आहे. त्याच्यासाठी वाण म्हणजे नारळ, तांदूळ, विडा आणि एक वर काही चिल्लर पैसे असे ठेवून हे वाण ब्राह्मणाला द्यायचं असतं. त्याच्या पूजेसाठी वाती, उदबत्ती, कापूर, गंध, अत्तर अशी सगळी तयारी, फुले, विविध तऱ्हेची फुले अशी सगळी तयारी करायची असते. श्री महागणपतये नमः. आद्यं समर्पणे ओम श्री महागणपतये नमः. पाद्यं समर्पणे एकादशं गणपति द्वादशं तो गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्निः पठनर. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. आमच्या घरान पहिलीपासून हे हरितालिका व्रत चालू असा. भाद्रपद शुक्ल तृतीयेच्या निमित्तान म्हणजे आम्ही ताका तय म्हणटा ते तये दिसा शुक्ल तृतीयेच्या निमित्तान हे हरितालिका व्रत करतात आणि हे व्रत तसे सुवासिनी बायलांनी करप असता. आमच्या घरान ते पहिलीपासून चालू असा आणि आता आमचे मिसेस तशेंच आमचे सुनो ते व्रत करतात. ह्या व्रताचे एक म्हणजे पार्वती आणि तिची दासी मिळून आपल्या मनातली जे कितें इच्छा आसा ती परिपूर्ण जावच्यो अशें म्हणून तेंच्यांनी महादेवाचें व्रत केल्लें. आणि ते व्रत करतना अगदी निराहार म्हणजे कितें न खाता, कितें भक्षण न करता अशे तरेन तेंच्यांनी हे व्रत केल्लें आसा. तांबडी सुर्लाचो संतोष च्यारी फाटले 33 वर्सां सावन चिकट मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता. कोणाचीच मजत घेवचे पयलीं संतोष एकलोच मुर्त्यो तयार करता. संतोष च्यारी हे दैनीक गोमंतकाचे पत्रकार आसात. ताचे कडल्यान मोले, तांबडी सुर्ला, धारगे, बाराभूमी, साकोड आनी हेर वाठारांतल्यान लोक मुर्त्यो व्हरतात.
एकटोच सगळें काम करता, ताका लागून तो नव्यो ऑर्डरी घेयना. आयज तय आशिल्ल्या कारणात सगळे गणपती घराघरांनी वचपाक तयार जाल्यात. जवळ हांव हे गणपती हे 33 वर्सां हांव करता बारीकपणान, आनी म्हाका ही खूब आवड आसलेली. ताका लागून हांव ती गणपती कामान हांव रस घेतलो. जवळ 33 वर्सां नंतर हे गणपती हांव करता, एकटोच करता. आनी ताका लागून आतां हे केल्ले गणपती म्हाजे जवळ जवळ तांबडी सुर्ला, धारगे, बट्टर, तळडे, बळकणे आनी जांबोली मोले म्हणटा थंय व्हरता वर्स. कितले गणपती करता? जवळ जवळ हांव 30 गणपती करता वर्साक. अशी मागणी खूब आसता, पूण एकलो आसल्या कारणान हें काम जपाना एकट्याक, ताका लागून हांव लिमिटेड म्हणजे 30 गणपती वर्साक करता. माती खंयच्यान हाडटा? आतां मेन आमकां प्रॉब्लेम जाता हो मातयेचो. आमकां जाय तशी माती हांगा लागींसर मेळना. पूण जी माती सगळे कडेन आसता, पूण जी भितून लवचीकता जी मातयेन आसता ती कमी असल्या कारणान काम करतना किंवा गणपती घडयतना ते काही भाग पडपाक शकता. तेन्ना अश्यो माती आमकां जवळ बिचोले मेळटा, फामाद आहा बिचोल्या, मागीर फोंडा बेतोडा मेळटा, मोल्या धाटीन म्हणटा थंय मेळटा. ताका लागून आमकां जी पयसून जी माती हाडटा तिका मातशी रेटूय खूब आसता. तेन्ना ते आमकां थोडे गणपती करता तेन्ना आमकां ती रेट परवडना. ताका लागून आमकां लागची खंय माती मेळटा, जी बरी मेळटा ती आमी निवड करता मातयेची. तांबडी सुर्ला हांगसरले संतोष च्यारी हे गेली 33 वर्सां हांगा गणेश मूर्ती तयार करतात. आनी तेजे सगळ्यो मूर्त्यो मोल्या त्याच बरोबर तांबडी सुर्ला एरियेन तेजे त्यो मूर्त्यो घेवन वयतात लोक. एकटो आशिल्ले कारणान 30च गणपती करता, कारण ताका एकटो आशिल्ले कारणान ताका आनीक मूर्ती करपाक टायम मेळना, तशेंच हेल्प करपाकूय कोण मेळना. ताका लागून तो एकटोच ह्यो 30 मूर्त्यो आसा त्यो दर वर्सा करता. त्याच प्रमाणे लोकांक कशी जाय त्या प्रमाणेन तो मूर्ती करून दिता. ताका लागून हांगा 2 दीस पयलींच, चवथीच्या 2 दीस पयलींच हांगा मूर्ती रेडी आसता आनी त्यो व्हरपाकूय बीन लोक हांगा येतात. ताका लागून आनी वेळार मेळिल्ल्या कारणान लोकांक हे बरें पडटा. आनी ताका लागून तांबडी सुर्ला एरियेन सद्या संतोष च्यारी हेचे एक कलाकार, उत्कृश्ट कलाकार म्हणून तेची वळख जाल्ली आसा. त्याच बरोबर एक गोमंतक पेपराचो तो एक रिपोर्टर म्हणून गेली कितलीशींच वर्सां काम करता. ग्रामीण भाग आशिल्ल्या कारणान हांगा नेट मेळपाक कठीण आसा. त्याच बरोबर पयली जी स्थिती न्यूज वेळार पावपाचें काम हो संतोष च्यारी दर वर्सा दर दिसा करीत आसा. ताका लागून तेजे गोमंतक ह्या पेपरा खातीर बरें काम करता म्हणून ताका हेजे पयलीं एक पुरस्कारान सन्मान केल्लो आसा. तांबडी सुर्लाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. पीओपींच्या गणपतीच्या मुर्तींचेर बंदी घालपाची गोंय हस्तकला खात्याची मोहीम पुरायेन अपयशी थारली. पीओपीच्यो मुर्त्यो वापरूं नाकात म्हणून हस्तकला खात्यान सांगूनय जायत्या जाणांनी त्यो हाडून विकल्योय बी. पीओपीच्यो मुर्त्यो विकपी कांय जाणांचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय केली, जाल्यार कांय दुकानां सील केल्ली. लोकांनी पयलींच गणपतींची ऑर्डर दिल्ली, तांकां आतां गणपती दिनासतना रावतलो कसो काय म्हणून कांय जाणांनी सील तोडून गणपतीच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो दिल्योय बी. पळयात पुराय बातमी. गोंय हस्तकला खात्यान पीओपीच्या गणपतींचेर बंदी घाल्ली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पीओपीचे गणपती विकप्यांचेर कारवाय करून कांय जाणांची दुकानां सील केल्ली. पीओपीचे गणपती गोंयांत येवचे न्ही हाचे खातीर शिमेर तपासणी जाताली. अशें आसून लेगीत गोंयांत कितलेशेच कडेन पीओपीचे गणपती पावले. लोकांनी चित्रशाळांनी वचून गणपतीची ऑर्डरूय दिली. ह्या सगळ्याची जाणविकाय आसून लेगीत गोंय हस्तकला खात्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहकार्यान कांय कडेन गणपती जप्त केले, जाल्यार कांय कडेन चित्रशाळा सील केल्ल्यो. लोकांनी गणपतींची ऑर्डर दिल्ली, देखून तांकां गणपती दिनासतना कसो रावतलो काय म्हणून कांय कडेन सिलां तोडून लोकांक गणपती दिवन सोडले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
राज्यात गणपती बाप्पांच्या आगमना खातीर सगळीकडेन उमेदीचे लार फाकला. बुधवारा 27 ऑगस्टाक घराघरांनी गणपतीची स्थापना जातली. ह्या निमतान दैनीक गोमंतक आनी रुद्रेश्वर पणजी हांच्या जोडपालवान अखिल गोंय पर्यावरणपूरक घरगुती गणपतींची सजावट ह्या सर्तीचें आयोजन केलेलें आसा. गणपतीच्या सजावटीचो फोटो 8446672046 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करचो. 10 सप्टेंबर मेरेन हे फोटो आनी व्हिडियोज धाडचे हे खातीर खासा इनामाय दवरिल्ली आसात. अनमोड घाटार अबकारी खात्यान गोंय बनावटीचो सुमार 35 लिटर सोरो जप्त केलो. बेकायदेशीर सोरो तस्करी प्रकरणात कर्नाटकाच्या कार्तिक विरय्याक अटक करून कारूय जप्त केली. गोंयच्यान कर्नाटकाच्या दिशेन वचपी KA05AG9984 ही अबकारी खात्यान आडून तपासणी केली. तपासणी वेळार गाडयेन 2 लिटराचे 10,750 मिलीमिटराच्यो 7 रॉयल स्टॅग 750 मिलीलिटराच्यो 5 IB आनी फेणीच्यो 7 बाटल्यो सापडल्यो. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हाणें बेरेस्तारा मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्लो. उपरांत तांकां सोमारा खाती मेळटली म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आश्वासन दिल्लें, पूण मंगळार उजवाडलो तरी लेगीत आजुनूय खाती वांटप जायना. आतां चवथीच्या मुहूर्ताच्या पयलीं खाती वांटप जातली काय ना असो प्रश्न सगळ्यांक उप्रासला. गोंय मंत्रिमंडळान 2 वांगड्यांक घेतल्यात. तांकां रोखडेच एका दिसा भितर खाती दिवपाची आशिल्ली. 4 दीस जाल्यात. खरें म्हळ्यार शुभ मुहूर्त सुरू जाला तरी आसतना खाती मेळनात. आनी खाती मेळना म्हणटकीर स्पेक्युलेशन सुरू जाता. मंत्र्यांच्यो अपेक्षा वाडटात. एका मंत्र्यान तर सरळ म्हणलां की आपल्याक शिक्षण खातें जाय, जाल्यार दुसरो मंत्री भितरल्यान तो डायरेक्ट उलयना. दिगंबर कामत डायरेक्ट केन्ना उलयना, पूण ताजे वांगडी उलयतात, ताजे सहकारी उलयतात, हिंट दितात PWD. सो जितले मंत्रिमंडळाचें हें खातें वांटप पयस वतलें तितलो गोंधळ वाडूंक शकता. लोकांच्या मनांनी आनी आमदारां भितर एक निर्शेणी येता. कारण ऑलरेडी आज आमी काल आमी पळयलां की एक मंत्री रमेश तवडकर आपल्या कॅबिनांनी वचून बशिल्लो. सो हें जें पळय कितें गोंधळ आसा, इतलो वेळ लागप, हें अशें पयलीं केन्नाच जावं ना. न्ही, आमी गोमंतक टीव्हीचेरच ह्याच विशयाचेर पयलीं जेन्ना भासाभास केल्ली तेन्ना हांवें सांगिल्लें की हे दोनूय मंत्री मुख्यमंत्र्याक घेवचे पडले अपघाती. हे प्लॅन नाशिल्ले. बुधवारा ते थारले आनी बेरेस्तारा शपथविधी जालो. पूण सगळें बरोबर आहा. पूण आमी बातमी दिल्यात जवळ जवळ 1 म्हयनो पयलीं की दिगंबर आनी रमेश तवडकर मंत्री जाता. जें आमकां खबर आशिल्लें तें सरकाराक खबर नाशिल्लें म्हणटा तूं. म्हाका अशें दिसता की काल जो माविनाचो निकाल आयलो ताची घडये सरकार वाट पळय आशिल्लें. आनीकय एका मंत्र्याची केशी चालू आहात. फुडल्या म्हयन्यान तेचेर एक रिजल्ट येवपाचो. एक ओवरऑल सगळो 2027ची विधानसभा नजरे समोर दवरून व्हडली चेंजीस कॅबिनेटान करपाचे मुख्यमंत्र्याच्या घडये मनान आसूं येत. म्हणजे सृश्टींची हें तूं उलयत आसा हें आमचें स्पेक्युलेशन. हें आमकां कोणेंच सांगूं ना. मुख्यमंत्री तेजेर उलयना. हांव म्हणटा तें सरळ 4 दीस खातें वांटपाक लागपाचें कारण. तूं म्हाका जर विचारशी आनी आमी जें कितें आकलन आमी वेगवेगळे घेतात तें अशें की आमकां एक संवय जाल्या गोंयांत की सगळेच निर्णय काडून पक्ष श्रेश्ठी कडेन सोपोवचे. तांकां काडप काय ना, गोविंद गावडे काडप काय ना, हाजे 2 म्हयने गेले. हें दीस बॅडली रिफ्लेक्ट्स ऑन द गव्हर्मेंट. सरकाराची इमेजीस पर्रीकार असले कन्ना नाशिल्ली आनी पर्रीकाराक पळोवन लोक BJP गव्हर्मेंटाक जिखून दिताले. पर्रीकर आसतना हांवें पळयलां की कॅन्डिडेटाची नांवां तो स्वताच्या हातीन बरोवन धाडटालो. ह्या मतदारसंघातले कॅन्डिडेट तेन्ना आतां सारकें इलेक्शन कमिटी न्ही. आनी पर्रीकाराचे तातूंत धाडटाले तेन्ना आपूण हांकां जिखून हाडटा. ही एक आशिल्ली एक धमकय आसची पडटा. सो हांव म्हणटा 4 दीस खातें वांटपाक जाल्लो निर्णय लेट जावप. एक म्हणजे अशें तुमी जे सांगले तशें की कांय विशिश्ट खात्यांची मागणी नव्या मंत्र्या कडल्यान जावं येता. म्हाका दिसता BJPन अशें जायना. BJPन जायना कारण BJP सांगता की बाबा ही खातीं तुका आमी दिवपाचें केल्यांत आनी तातूंत भितर फक्त विधिमंडळ पक्ष न्ही, तांचो तांची एक कोर कमिटी आसता, चर्चा आसता, फुडल्या इलेक्शनाचो दिश्टावो आसता आनी वेगळे वेगळे चर्चा आसता. सो पॉलिटिकल हो निर्णय घेवपाक तुमी घेतले त्या अशें केन्नाच हांवें आयकुना खंयच की मंत्री घेतले त्या ताची खाती
4 दीस मेळनात कारण अजून निर्णयच जायना खात्याचो. सो हे दीस इज मातशें सरकाराचेर रिफ्लेक्ट जाता. पण तेच जाताच. आनी अजबाची गजाल म्हणजे रमेश तवडकरांक 105 नंबराचेर एक दालन दिल्लें आसा, जे पयलीं आलेक्स सिकेरा कडेन आशिल्लें. आलेक्स सिकेरान रिजायन केल्या उपरांत ते खाली जाले, ते दालन तांकां दिलें. कळ्ळें न्ही. काल रमेश तवडकर थंय दनपारां येवन गेल्यात. आतां एखादो मंत्री एखादे दालना कडेन येता, निदान तेन्ना खाती तरी ठरलेली जाय. म्हणजे तो येवन कामकाज कितें करतलो. पूण फायल खंयचीच येवची ना. कोण हाडटलो फायल? हाडूं शकना. एक फायल येवं शकता की खात्याचो ताबो घेतलो कार्यालयाचो म्हणून GADची एक फायल येवं शकता. हांवें बाबा ते केबीन घेतले ऑफिसमध्ये, पण ती म्हज्या म्हायतीनुसार मंत्री न्हू जाल्यार ते OSD BSD त्या लेवलाचेर ते सायन मारून ते दितात की आमी ते ताब्यान घेतले म्हणून. कळ्ळें न्ही. आनी रिटर्न दितानाय तो प्रोसेस करचो. पण कित्याक की एक म्हणजे फाल्यां 14 आसा. आयज सांजे मेरेन तरी खातें वांटप जर जालें मेळटले तेन्ना आज दितले तेन्ना अमके खात्याचो मंत्री म्हणून निदान. आनी दुसरें म्हणजे कशें आतां एक म्हणजे लोकांकय उमळशीक आहा आनी जे ऑफिसर लेवलचे अधिकारी आहा न्हू तांकां आपले मंत्री कोण काय म्हणून तांकांय एक साह जातले बाबा अमको आमको मंत्री निदान 34च्या निमतान तेच्या घरा तरी वचून येवया म्हणून. सामकें हो फकाडाचो विशय जरी सोडलो तरी एक गंभीर राजकीय विशय आसाच. आनी कॉन्स्टिट्युशनल पद ही मंत्री, सो तांकां बाबा तांची थोडी तरी इज्जत दवरपा जाय. म्हाका वैयक्तीक रित्या अशें दिसता की ज्या दिसा शपथविधी जाता तो दीस मावळच्या दीस आदी तांकां एक खातें मेळपाक जाय. निदान तुमी 5 खातीं दिवं शकना, एखादें तरी खातें ताका दिवन अमक्या खात्याचो तो मंत्री म्हणून तरी वळखलो वचपाक जाय. जाल्यार आतां कितें जाता की खंयचोय कार्यक्रम आसलो तर त्या मंत्र्याक समजा आपयलो जाल्यार गोंय सरकारचो मंत्री म्हणून सांगचो पडटा, पूण खंयच्या खात्याचो मंत्री न्हय. हे ऑकवर्ड आसता. हें ऑकवर्ड पोजिशन जाता. आनी BJPन तांकां पळय मरे तूं सामकें 1 वर्स जालें तितले घेतले म्हूण तांकां अशे तरेन सामकें अशें ते वाट पळयत आशिल्ले. आतां खात्या खातीर वाट पळयतात. ही आनीक एक राजकीय शोकांती. पूण म्हाका दिसता ह्यो पॉलिटिकल जे अशे तरेचे जे डेव्हलपमेंट जायत आहा न्ही आनी सेंटराच्या हातान चडान चड पक्षश्रेश्टींच्या हातान चडान चड अशे निर्णय जावपाचे. म्हणजे हे कळाव कित्या खातीर जाता हे कोणूच सांगू शकना. भाजपचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आसलो न्हू, तेणे सोमारा खातें वांटप जाता म्हणून सांगिल्लें, ऑन रेकॉर्ड सांगिल्लें. कळ्ळें न्ही. आतां खातें वांटप जालें ना तेका लागून दामूकय सारकी खबर ना असो एक वायट संदेश सगळ्या मेरेन गेला. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.